मोगाच्या त्या आमची लासोंदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जेजू मोगाच्या त्या आमची लासोंदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जोरात तुवें सोडटा तुया मी प्रीती ओपून जोयो अपमान करता तुया मी माफी करूं जेजू मोगाच्या त्या आमची लासोंदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जेजू मोगाच्या त्या आमची लासोंदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जोय जोगडी पेटात तुया मी शांती हाडूं जोय चूक फोट बसता तुया मी शिपडां जेजू मोगाच्या त्या आमची लासोंदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जेजू मोगाच्या त्या आमची लासोंदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जेजू मोगाच्या आख्या आमची लासोंदी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या आमची काळजां तुझ्या मोगान लासून जेजू हे सकाळी तुझ्या पांयाशी आमी धांवन आयल्या म्हयन्याचो पयलो शुक्रार नवो म्हयनो तुवें आमकां दिलाय तुजे काकलुतीन तुज्या मोगान हो आख्खो म्हयनो सारूंक आनी आमचें अर्पण तुज्या काळजाक करूंक तुज्या पांयाशी हे सकाळी आमी आयल्या तूं एकलोच खरो जिवो देव तूं एकलोच आमचो सोडवणदार तुका एकल्याकूच सगली महिमा सगली स्तुती सगलें वंदन फावो हे सकाळी आमचो मान आमचें अर्पण मानून घे जेजू हे सकाळी आमचो नमस्कार मानून घे हे सकाळी आमच्या आख्खें जिवीत मानून घे जेजू देखून सगल्या काळजान सगल्या मनान
सगळ्या बळान आनी सगळे सोबतीन तुजे मुखार आमची मान खोल बागावन सुमियाची येसू आमी तुका पोरणी पाठ आनी नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका दिता. जेजू ह्या वेळार तुजे नदर घालूंक आमकां हें केदें व्हडलें भाग. खरो जिवो देव भोव पवित्र संस्कारान आजीर आसा. खरो जिवो देव आपली बासावणी पाडून आमचे पासत आजीर आसा. हे सकाळी आमचें अर्पण तुका करता जेजू. आमची सकाळची भेट ह्या वेळार करता आसतना आमची नदर जेजूचेर दवरुया. खरो जिवो देव तो ह्या भोव पवित्र संस्कारान आमचे पासत हाजीर जाला. लूक एट हिम एंड बी रेडियंट. जेजू तुका अर्पिता आमचें मन आमचें काळीज. तुकाच भेटयता आमचे विसवे आमचे कुडीचे सांदे आमचे सगल्यो मांडण्यो आमचे सगळे निर्णय तुकाच दुनिया भेटयता. जेजू तुका भेटयता आमची कूड आमचो आत्मो. तुकाच भेटयता दुनिया आयच्या दिसाचो आमचो वावर आमचे कोश्ट त्रास आमची खुशालकाय. तुकाच भेटयता दुनिया आयच्या दिसाक तुवें आमकां दिल्लें काम आमचो वावर आमचो धंदो आमचें शिकप दुनिया तुका भेटयता आमच्या जिविताची दर एक घडी आयच्या दिसाक इतलो वेळ तूं आमकां दिताय ह्यो सगल्यो घडयो तुज्या पांयांशी दवरता. आनी हो थोडोसो वेळ तुज्या पांयांचेर रावन आमी तुका दिता दुनिया. दुनिया तुका भेटयता सगळे आमचे संबंद रिलेशनशिप्स आमचे इश्ट आमचे मित्र आमचे दुस्मान तुकाच भेटयता दुनिया. सगळ्यांक जांकां आमी बरी करता आनी जी लोक आमकां बरें करतात त्याच बरोबर तुका भेटयता दुनिया सगळो लोक सगळीं मनशां जी आमकां बरी करिना जी आमचेर रागार जाता. दुनिया तुका भेटयता आमचो आख्खो दीस
आमची रात येवची आसा ती सुमाना आनी हो नवो म्हयनो सेप्टेंबराचो तुज्या हातान घालता हांव दुनिया. We offer you everything that we have. We offer you, Lord, everything that you have given to us. तुजेंच नांव सर्वेस्परा सगल्याहून व्हड आनी तुजें नांव गावूंक आमी सगल्या वेळार तयार आसा. गीत करुया B7. तुझें नांव सर्वेस्परा सदांका वयर काडटेल्या. 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 दिसपट्टी साश्टांगी पडटेल्या सदांच तुजें नांव वयर काडटेल्या. सर्वेस्पराक मान पावो आमचो ताचो धांव आमच्यान घेवून वचो. दिसपट्टी साश्टांगी पडटेल्या सदांच तुजें नांव वयर काडटेल्या. सर्वेस्पराक मान पावो आमचो ताचो धांव आमच्यान घेवून वचो. तुजें नांव सर्वेस्परा सदांका वयर काडटेल्या. तुजें नांव सर्वेस्परा सदांका वयर काडटेल्या. नादार आमची जेजूचेर
सगली वाखाणणी, सगलो दिनवास, सगली महिमा ताकाच पावो. जेजू आमच्या जिविताचो बदल घडून हाड. रिन्यू अस लॉर्ड. आमचे नदर मार जेजू ह्या वेळार म्हजें जिवीत तुजे मुखार हांव उक्तें दवरता. लायक एन ओपन बूक I place myself before you, Lord. Have a look. जायत्यो बऱ्यो वस्तू जेजू म्हज्या जिवितांत तुवें फावो केल्या. तुका आर्गां आनी दिनवास म्हज्या जिविताच्या सगळ्या बरेपणा पासून. लूक एट मी जीसस. म्हज्या जिविताचे सगळे बरे भाग हांव तुका दाखयता. लूक एट मी. म्हजें मन, म्हजें काळीज तूं पळय, म्हजे आवंडे पळय. म्हाका तुवें रचलाय बरो. यू हॅव क्रिएटेड मी गुड. नॉट ओनली गुड बट व्हेरी गुड. Look at me now. हांव बरोच जावंक सोदतां. सगळ्या वेळार बरो रावंक सोदतां. ह्या संवसाराच्यो कसपायो, ह्या संवसाराची आशा, ह्या संवसाराच्यो ताळण्यो वायटोव्याच्यो, हें तुवें दिल्लें बरेपण दुनिया काडून उडयता. लेट मी कम टू यू लॉर्ड. म्हजें जिवीत पळय एका उक्त्या पुस्तका सारकें. एन ओपन बूक बिफोर यू लॉर्ड. Look at me. हांव जाणा म्हजें जिवीत तुज्या हातांत घालीत जाल्यार तूं तें बदलून नवें करतलोय. तुवें दिल्लें बरें जिवीत पातकाक लागून हांवें वगडायलां. आय डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माय लायफ लॉर्ड. तुवें ज्या कामाक लागून म्हाका धाडलाय, तुवें जें मिसांव म्हाका दिलाय तें पुरें करूंक म्हजी इत्सा. पूण म्हजे चुकीक लागून असोक्तायेक सांपडलां. हो पळय तुजे मुखार आसा. म्हज्यो असोक्तायो घेवन, म्हज्यो ताळण्यो घेवन, म्हजे दुबाव आनी म्हजी भिरांत घेवन हो पळय तुजे मुखार आसा जेजू. हॅव अ लूक एट मी. हॅव अ गुड लूक एट मी. I know only you can touch me. I know only you can heal me. I know only you can make me perfect. I know only you can restore me, Lord. जेजू तुज्यान सगळें करूंक जाता. But the question is, am I ready to allow you? होच प्रश्न तूं म्हाका ह्या वेळार विचारताय तो म्हाका आयकूं दी जेजू. Are you ready to allow me? Are you ready to allow Jesus? Are you ready to allow Jesus to touch you? Are you ready to allow Jesus to heal you? Are you ready to allow Jesus
to be in you. जेजू मुझे लागीं प्रश्न आसा. If I allow you, what is it that you are gonna do? हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत जरी तर सोडीत तूं कितें करतलोय, कितें काडून घेतलोय म्हज्या जिवितांतलें. I don't want to be at loss. I want only profit. तूं कितें करतलोय, कितें काडटलोय, कितें दितलोय म्हाका. What will I get in return? You are my hiding place. You are my life in songs of deliverance. Whenever I am afraid, you are my you always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say in the strength of my Lord, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. I will trust in you. Yes, Lord, I trust in you, and I will trust in you. जायते फावटी अवघड जाता. जायते फावटी दुबाव येता. जायते फावटी भिरांत दिसता. म्हजो भावार्थ वाडय जेजू. इनक्रीज माय फेथ. तुवें म्हणलां तुजो भावार्थ एका धाकट्याशा सांसवा इतलो पासून जायत जाल्यार तुज्यान व्हड व्हड वस्तू करूं येता. तुज्यान मिलाग्री करूं येता. हेल्प मी बिलीव, लॉर्ड. मेक मी वर्दी. You are my hiding place. You always fill my life with songs of deliverance. Whenever I am afraid, you are my hiding place. You always fill my life with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I
I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my God. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. I will trust in you. Jesus, I trust in you. हांव तुजेर विस्वास ठेवता जेजू. म्हजी नदर तुजेर दवरून हांव सत मानता. खरो जिवो देव ह्या वेळार म्हज्या मुखाराचेर आसा. My God and my Lord, I adore you. I praise you and I thank you. सगळ्या म्हज्या मनान, सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या बळान आनी सगळे म्हजे सुक्तेन तुका परनिपाट नमस्कार हांव करता जेजू. मानून घेता की तूं म्हज्या जिविताचो राय. यू आर द सेंटर ऑफ माय लायफ. तूं म्हज्या जिविताचो माज. ह्या पासत हांवें भिवपाक उपकारो ना. आय नीड नॉट वरी. I need not be afraid of anyone. I need to surrender. I need to surrender. I surrender, Jesus. I surrender to you. म्हजें आख्खें जिवीत तुज्या हातान हांव घालतां जेजू. Help me. म्हाका मजत कर. हांवें म्हजें जिवीत खरेपणी तुज्या हातान दिवं. म्हजें जिवीत तुज्या हातान दिवं जेजू. ह्या संवसाराचेर न्हय पूण तुजेर म्हजें मन दवरूंक म्हाका फावो कर. Teach me, Lord, to focus on you and not on this world. Teach me, Lord, to focus on you and not on my troubles. Teach me, Lord, to focus on you and not on those who tempt me. Teach me, Lord, to focus on you. Teach me, Lord, to focus on you. तुजेर म्हजें मन, म्हजें काळीज दवरूंक म्हाका शिकय जेजू. To thee, my
All to thee, my blessed Savior, I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior, I surrender all. Hallelujah. Papa Buddha Ganya, Gayon Kurunia, Deva Mogakaya. Hallelujah. Papa Buddha Ganya, Gayon Kurunia, Deva Mogakaya. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. तुझ्या भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना जायते तरेच्यो वस्तू आमचे मुखार आसात. आमच्या जिविताच्यो घडयोय वेगवेगळे तरेच्यो आसात आनी आमी जायते पावटी देवाक सोदता. जाल्यार देव आमचे बरोबर आसा, जेजू आमचे बरोबर आसा. आनी जरी तर आमी आयज नियाळ्ळा तशें, इफ वी अलाव हिम ही टचीस अस. ताका जरी तर आमी आमकां हात लावंक दिलो जाल्यार तो आमकां हात लायता. ताका जरी तर आमी आमकां पेकोवंक दिलें जाल्यार तो आमकां पेकयता. आमचें जिवीत हे मिसाचे बेटेन जेजूच्या हातान घालुया. आख्खें आमचें जिवीत जेजूच्या हातान घालून सगळे आख्ख्या संवसारा पासत आमी मागुया. भोव करून आमचेच पासत आमी मागुया. आमच्या घोराब्यां पासत, आमच्या इश्टा मित्रां पासत, आमच्या फिरगोजे पासत, आमच्या राजकी वडिलां पासत सगळें जेजू आमकां कितें दिवंक जाय तें जाणा. तर ताच्याच हातान घालून आमी जायते पावटी असोक्त पडल्या, जायते पावटी आमी दुबावल्या, जायते पावटी आमी जेजूक आमच्या जिवितान भितर सरूंक दिवचे बदलेक देंवचाराक भितर सरूंक दिला. असल्या चुकीचें बोगसणें जेजू लागीं मागुया. हांव पातकी सुरपतविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपतविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुरपतविदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व सपूर्ण देणी तुजे तावन उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी पसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. बागवेन पावलून कोरीतकारांत बरयलेलें पयलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयण्यांनो, क्रिस्ताचे मुन्यारी आनी देवाचे गुटाचे कारबारी कशे मनशांनी आमकां लेखचे. कारबाऱ्या सोवे हो गूण गरजेचो. जोण एकलो कारबारी विस्वाशी आसूंक जाय. तुमी वो मनशाची
खंयचीय न्हंय सोबेन म्हजी न्हीद केली जाल्यार हांव कसलीच पर्वा करिना. म्हजी न्हीद हांवूच पुर्यान करिना. म्हजें ओतोस्को नितोल आसा, पूण हाका लागून हांव निरपराधी म्हूण सोजमो ना. म्हजी न्हीद करपी एकलोच सोमी. म्हणटोच आदी फुडें सोमी ये पुर्यान कोणाचीच न्हीद तुमी करूं न्हय. तेन्ना कालुकातले गूट तो उजवाडा हाडटलो आनी मनशाच्या मनांत लिपून आसलेल्यो येवजण्यो उक्ताप्यो करतलो. आनी तेन्ना देव जोण एकल्याक फावो ती शाबासकी दितलो. देवाचें उतोरें. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सोरेस्पराच्या हातांत आसा. म्हणया, बऱ्या मनशाची सोडवण सोरेस्पराच्या हातांत आसा. सोरेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें तें कर. देस भोगूंक आनी शांतीन जिवंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सोवें आसूं सगलो तुजो संतोश. तुजें कालीज आशेता तितलें तो तुका दितलो. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत घाल. ताचेर विस्वास दवर. गरज तें तो करतलो. तुजें बरेंपण उजवात्या दिसा पुरें पोलजोळटलें. तुजें प्रमाणीकपण दोनपाराच्या वोता वरी पोलजोळटलें. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर, बऱ्या कोरण्याक लाग. सासणाक तोखता तसलें तुका तिकान मेळटलें. कित्याक बरें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भोगताक तो कदींच सांडचो ना. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आकांताचे वेळा तो तांचो आलाशिरो. सर्वेस्पोर तांकां आदार दिता आनी सोदयता. आपणाक शेरोना येतात म्हूण तो तांकां निवारता. जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. उद्गार. Sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui. हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलो कोत्ता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड, म्हणटा सोमी. Sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui, Sorvesporak sui sui, sorvesporak sui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. फारिजेवांनी आनी धर्मशास्त्र्यांनी जेजूक म्हणलें, जुवांचे शीस आनी तशेंच फारिजेवांचे भोवून उपास आनी मागणी करतात, पूण तुजे शीस खावन पिवन आसात तें कशें? आनी जेजून तांकां म्हणलें, न्हवरो पावण्या बरोबर आसतना तुमच्यान तांकां उपास करूंक लावं येत? न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचे दीस येतले, मागीर ते दीस येतूच ते उपास करतले. अशी एक वपार घालून ताणें तांकां सांगलें, कोणूच पोरन्या आंगोस्त्राक कोपो मारूंक नव्या आंगोस्त्राचो कुडको पिंजून काडिना. तशें केल्यार नवें आंगोस्त पिंजलें तें पिंजलें, त्या भायर ताचो काडलेलो कुडको पोरन्या आंगोस्त्राक सोरी जावचो ना. आनी कोणूच नवो सोरो पोरन्या बुल्ल्यांनी भरिना. तशें केल्यार नवो सोरो बुल्लीं फोडून उडयतलो आनी ओतोन वेतलो आनी बुल्ल्यांचोय इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी भरूंक जाय. आनी पोरनो सोरो पिवन आयलोल्याक
कोणाकूच नवो सोरो रोखडोच बरो लागना, पोरनो सोरो अदीक बरो अशें तो म्हणटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वकानी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आयज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आनी ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राराक आमी आमच्या पाप साहेबाचें इंतेसांव ह्या म्हयन्याक उगडास करता. आनी खेरीत भाशेन ह्या म्हयन्याचें इंतेसांव हे पृथ्वी पासत, पृथ्वेच्या रोडण्या खातीर, पृथ्वेचें रोडणें आनी सैमीक अदृश्टांक सांपडलेल्यांचो आवाज दर एकल्यान काळजान तावन आयकून आमी रावतां त्या संवसाराची निगा घेवंक दर एकल्यान वावुरल्यार पुरो म्हूण आमी मागुया. हें पाप साहेबाचें इंतेसांव इंग्लिशींतल्यान. फॉर द क्राय ऑफ द अर्थ let us pray that each of us listen with our hearts to the cry of the earth and of the victims of environmental disasters and the climate crisis, making a personal commitment to care for the world we inhabit. भाव भयणीनो, सीजन ऑफ क्रिएशन हें सुरू जाल्लें आसा. सप्टेंबराचे पयलीर थावन आनी ओतुंबराचे चवथेर तें संपादतलें आमचे दियोसिजीन ओतुंबराचे सोवेर. जाल्यार हें इंतेसांव जें आमच्या मुखार पाप साहेबान दवरलां तें फकत इगोर्जेन मागलें आनी देवा मुखार आमी व्हडल्यान उलयलें जाल्यार जायना. आमी आमची नदर आमचे भोंवतणी मारून जें कितें घडटा ताचे विशीं समजणी घेवपाक आनी त्या प्रमाणे आमी ह्या संवसारांत जंय रावता, द वर्ल्ड वी इनहॅबीट, देवान आमकां दिल्लो संवसार आहा तो सांबाळूंक जाता तितले प्रयत्न करूंक जाय. जाल्यार आयज आमकां देवाचें उतर उलो मारता. पयल्या वाचपान आमी आयकलां, भाग्योन पावलू कोरिंतकारांक चीट बरोवन सांगता आमी कारबारी. आनी कारबारी कशें आमी कसले जावंक जाय? कारबारी जावंक जाय विस्वाशी, फेथफूल. आयज आमच्या हातान जो कारबार दिल्लो मनशांक कशी सांबाळला काय आमी? दुबाविरे तेजे एनवायरमेंटल डिजास्टर्स म्हणलेले जातात. ह्या संवसारांत जीं अदृश्टां आयज आयिल्लीं आसात तीं आयल्यांत कित्याक आमी आमच्या कारबारान चुकल्या. वी हॅव फेल्ड. आनी आमकां जो कारबार दिल्लो आमी कशे भाशेन पाळपाक जाय आसलो? जे कायदे आमकां दिल्ले आसात ते पाळपाक जाय आसले. सगळे तरेचे कायदे, भोव करून आमच्या भारत देशान आमकां सगळे तरेचे कायदे आसात आमचे पर्यावरण सांबाळपाक. लॉज फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एकदम बरे आसात. पूण आमचे कारबारी जे आसात त्या कारबाऱ्यांनी आयज ह्या कायद्यांचें एक निसंटन करून उडयलां. फकत कायदे पुस्तकांचेर आनी पानांचेर बरयलेले आसात. आयज जे बदल हाडलेले आसात आमच्या कारबाऱ्यांनी, आमच्या गोंयांत आमच्यान पळोवपाक जाता हे 2 कायदे जे एमेंडमेंट्स म्हणून भितर काडलेले आसात, 17(2) आनी 39A. हे कायदे वापरून आमची भूंय, आमची जमीन एके भाशेन काबार करून उडयल्ली आसा. ह्या दिसांनी आमी आमच्या गोंयांत पळयता जाच्या हातान आमचो आख्खें आमचें राज आसा, स्टेट सेक्रेटरी, ताचे विशीं ह्या वेळार ह्या दिसांनी बोवाळ चल्लेली आसा. 17(2) हो कायदो वापरून कशे भाशेन आपणाच्याच नांवार आमची जमीन, आमची गोंयकारांची जमीन, तो गोंयकार न्हू पूण एके भाशेन लुटून खाल्लेल्या भाशेन. आनी जो कारबार, जे कारबारी जांच्या हातान आमचें राज दिल्लें आसा ते आपणाच्या फायद्याक आमचें गोंय इकीत आसात. आमच्या शेजाऱ्याक हो जो प्रोजेक्ट येता दोंगराचेर सांकवाळे बुथाणी म्हणलेलो, ताचेय विशीं आमी आयकून जाणा. कायदे सारके दिल्यात जाल्यार, सारके पाळल्यात जाल्यार मिनिस्टर म्हणटा आतां आपूण पळयतलो कसलो कारबार. आयज आमकां पवित्र पुस्तकान देवाचें उतर उगडास करता कारबाऱ्यां सवें हो गूण आसपाक जाय विस्वाशीपणाचो. जाल्यार आमचे हे कारबारी, हे मिनिस्टर जांच्या हातीन दिल्ली आसा ही पदवी,
ते अविस्वासी जाल्यात आनी आतां बोवाळ केल्या उपरांत लोकांक तांकां सांगल्या उपरांत म्हणटात हांव टेस्ट करतलों, स्टडी करतलों, चॅक करतलों. भाव भयणीनो, हें सगळें चलता आसतना जेन्ना हे पृथ्वीचें रडणें आमकां आयकूंक येता आनी हें पृथ्वीचें रडणें आयकून थोडे जाण तरी मुखार चल्ल्यात ह्या पृथ्वीचे पूत धुवो हें रडणें बंद करूंक आनी हे पृथ्वीक राखूंक आनी हे परी आमकांच राखूंक जेन्ना मुखार चल्लेले आसात तेन्ना वेगवेगळे तरेन आमचें मन पयस केलेलें आमकां दिसती पडटा वो डिस्ट्रॅक्ट केलेलें आमकां दिसती पडटा. जशें आयचे शुभ वर्तमानान आमी आयकता हे फारिजीव आनी धर्मशास्त्री जेजूक एके भाशेन डिस्ट्रॅक्ट करतात आनी कशे भाशेन ते आयल्यात बरे भाशेन कायदे घेवन जुवांवाचे शीस तशेंच फारिजेवांचे भोंवून भोंवून उपास आनी मागणें करतात तुजें करिना. ही वस्त गरजेची न्हय आसली पूण ही गरजेची वस्त न्हय ताचेर आख्खें एटेन्शन घालून जेजूक आपल्या मिसावांतल्या कुशीन काडूंक सोदतात. कित्याक लोक जेजू फाटल्यान वेतालो, लोक जेजूचें आयकतालो आनी जेजू ज्यो बऱ्यो करण्यो करतालो, मिलाग्री करतालो ताचे वरवीं जायत्या जाणांक बरेपण मेळटालें आनी हे फारिजीव आनी धर्मशास्त्री जे लोकांक नाडटाले आपल्या उतरांनी आनी आपले शिकोवणेन तांकां एके भाशेन लुकसाण कशें जाल्लें. आनी देखूनच डिस्ट्रॅक्शन, तुजे शीस उपास करिनात, तुजे शीस मागणें करिनात, ते बरें खाता पितात, जेवून खावन आसात, डिस्ट्रॅक्शन घालपाक सोदतात. आयज जे आमचे कारबारी आसात असलेंच करतात की ना. आमची इंडिपेंडन्स डे आयली, हर घर तिरंगा, आमचें मन ह्या भावट्याचेर घातलें. पूण हे भावट्या खाल जे मनीस जियेतात तांचीं घरां वो ज्या घरांनी हर घर तिरंगा म्हणटा तेन्ना ह्या घरांनी जें कितें चल्लेलें आसा ताचेर एटेन्शन नाच. कितली बेरोजगारी आसा, कितलें बेकारपण आसा, कितले त्रास काडटात लोक बिलां भरपाक, कितली म्हारगाय वाडल्या ही घरां चलोवपाक, ताचेर एटेन्शन ना. पूण तो बावटो त्या घराचेर लावपाक जाय हाचेर एटेन्शन. डिस्ट्रॅक्शन करपाक काडल्यो रॅली, बायक्स दिल्यो भुरग्यांक, तरणाट्यांक, चलोवया, रस्त्या वयल्यान या, स्लोगन्स म्हणुया. डिस्ट्रॅक्शन. भाव भयणीनो, हेच भाशेन जें आदीं घडलेलें तें आतां घडटा हें आमकां दिसती पडटा. जाल्यार हे पृथ्वीचें रडणें भाव भयणीनो जरी तर आमकां आयकूंक येना जाल्यार आमी भेरी. हे पृथ्वीचें रडणें आयकून जरी तर आमकां भितर कांयच दूख भोगना जाल्यार आमी मेलोलीं मनशां, जिती ना आमी, वी आर डेड. आनी मेलोलीं मनशां कशीं आमच्यान कांयच करूंक जायना आनी खरेपणी आमी तेंच करता, आमी कांयच करिना. ह्या पासत आमी मेलोलीं म्हणूंक जाता. थोडीं जाणां मुखार सरून कितेंय तरी करतात हे पृथ्वीच्या रडण्या खातीर आनी उरलेलीं मेलोलीं मनशां जीं आहा तीं फकत घडये मागणें करतात. बेश्टें पोकी मागणी, सारकी मागणी न्हय ती. फकत हात जोडले आनी देवा मुखार व्हडल्या व्हडल्यान मागणी केली काबार इतल्यान, जाल्यार ही मेलोलीं मनशां. मेलोल्या मनशांच्यान हें करूंक जाता. जीं कोण जिवी आसात तीं हे पृथ्वीचें रडणें जें चलता, हें अदृश्ट जें आमचेर हाडलेलें आसा तातूंतली आमकां निवारूंक जितलेंय करपाचें आसा तें करूंक मुखार रावतात. तें करता आसतना घडये आमचो जीव वचूंक येता. आमी जिवी आसात तीं मेलोलीं जावंक येतात. पूण असले भाशेन आमी मरत जाल्यारूय आमी सदांच जिवी उरतलीं हें आमी विसरता. जाल्यार आमचो पाप साहेब भाव भयणीनो आमकां आनीक एक पावटी उलो करता. हो रचनेचो काळ, सिजन ऑफ क्रिएशन आमकां दिल्लो आसा. आख्खो सेप्टेंबराचो म्हयनो आमचे लागीं आसा पळोवपाक, समजोवपाक आनी आमच्या जिवितांतल्यान आनी आमच्या कुरण्यांतल्यान ही सृश्टी राखपाक जंय आमी सगळीं रावता. ह्या संवसारांत जंय आमी रावता ताची निगा घेवंक, द वर्ल्ड वी इनहॅबिट, ताची आमी सुरक्षा करूंक. आनी हे भाशेन हे पृथ्वेक आमची सुरक्षेची गरज ना पूण आमकां हे पृथ्वेची सुरक्षा आसा. पूण जे भाशेन आमी बेजबाबदार जाल्या आमच्या कारबारान त्या पासत हे सगळे तरेचीं अदृश्टां आमचेर जीं आयिल्लीं आसा तीं उणी करूंक आमच्यान आजून जाता. तर भाव भयणीनो, ही कृपा आमकां मागुया. आनी ज्या मेरेन न्हवरो आमचे बराबर आसा, जेजू बराबर आमच्या आसा, आमकां भिरांत ना. पूण आमी जें कितें करता तें तेंपा प्रमाणे बरे भाशेन करूंक आमकां गरज. आदलें तें आदलें, आतांचें तें आतांचें.
आदल्यो बऱ्यो सुवयो आसात त्यो जायत्यो आमकां अजुनूय बऱ्यो पडटात. आनी आदले जे मनीस आसात, भोव करून जे आदिवासी लोक आसात, जे रानांनी रावतात, ते डिव्हलपमेंटाच्या नांवान हें रान काबार करिनात. आपणाक गरज तितलेंच काडटात आनी बरे भाशेन जियेतात. पूण आमी जे शारांनी रावतात ते रानवटी जाल्ले आसात. आमी आमचे गरजेक म्हूण समजून आमकां जे गरजेक न्हू आमची लग्जरी करपाक हीं झाडां पेडां सगळीं कातरून उडोवन जें आमी कितें बांदता आनी जें कितें सांबाळून दवरता ताचें फाल्यां निसणटोन जातलें हें विसरता. तर भाव भयणीनो, हे भेटेंत आमकां करपा मागुया. आमची सृश्टी ह्या आल्ताराचेर आयज हाडुया. आमच्या सृश्टीचे कारभारी, राखणदार आनी हे सृश्टीन रावतले सगळ्या लोकांक ह्या आल्ताराचेर हाडुया. हो उंडो आनी सोरो हे पृथ्वींतलोच घेतलेलो जेजूच्या मासा रोगतान, खऱ्या मासा रोगतान बदलता. जाल्यार ताका आमच्या जिवितान घेवन आमी हे पृथ्वीचें रडणें आयकूंक आनी हे पृथ्वीचे आमी खरे सांबाळणार जावंक आनी खरे कारभारी जावंक आमकां हे भेटेन करपा मागुया. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C35 पेज नंबर 43. C35. Tužděn favor salo, itu menam kadilo, muchacha wauran kelo, medoi gautu kaundo, wakani tuka, wakani tuka bapa, diamka jiwa undo, wakani tuka bapa, diamka jiwa undo. म्हज्या भाव भयणीने, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवीदारान सासणांच्या देवा, सर्व काळयान सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा पूर्वी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. हे पृथ्वीचें रण्य आयकूंक आमकां सगल्यांक आमचे कान उगडूंक आपयल्यात. आमी हे पृथ्वीचें रण्य आयकून तें थांबोवंक जाता तितले उपाय घेवंक आमकां करपा मागुया आनी सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सुरगीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसूक आमच्या कालसांनी घेताना आमी गायन घेवया.
D38, page number 68. D38. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. आमचे साकोमोनी सालूय संस्नान तुझे येवजोन जाले आमचे मोने बिराट कोचे बाबा कोसून देवून आयलोय आमचे साकोमोनी सालूय संस्नान तुझे येवजोन जाले आमचे मोदे बिराट कोचे सोनिया जेजू ये आमच्या काळजान रावूंक ये सोनिया जेजू ये आमच्या काळजान रावूंक ये मुमच्या सोयबांका तो चालू सगळा रूपान दिसती पडलो आमची पातकां कांदू रोयताय शांती तुजी आमकां वाटाय मुमच्या सोयबांका तो चालू सगळा रूपान दिसती पडलो आमची पातकां कांदू रोयताय शांती तुजी आमकां वाटाय सोमिया जेजू ये आमच्या काळजान रावूंक ये सोमिया जेजू ये आमच्या काळजान रावूंक ये. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केले. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणांची चाकरी करूंक
आमची उमेद चडत वचूं हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. फाल्यां म्हयन्याचो पयलो सोनवार आनीक सॅटर्डे डिवोशन सायबीन मायक आमी करतले हांव 6:30 वाजता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उत्सवीक वर्साचे मागणे. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा काळा काळी तूं मनशांक आपयताय आकारताय आनी पाठयताय. बागून फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवा पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर गिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रेलिकेचे दबाचीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशुद्धीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानांची उर्बेवून परगटणारा आमकां कर. आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया. R23 पेज नंबर 187. साचे